नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. निकाला पयलीं वेंचणुकेच्या निकाला पयलींचें हें निमाणें रावंड टेबल. हाजे फुडले रावंड टेबल जे आसतले ते वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत जातले. म्हणून आमी ठरयलां की आज आमी राजकारणाचेर कांयच उलोवचना म्हणून. आज आमी अशा विशयांचेर उलयतले जांकां राजकारण तातूंत भितर खंय तरी पयस अशें आसा पण डायरेक्टली ना, पण अशे विशय जे सगळ्यांक लागतात. आनी हातूंतलो पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार फाटल्या आठवड्याक जो बोवाळ जाल्लो तो की गोंयांतल्यो कंपन्यो गोंयच्या भायर वचून एडवर्टायजी करून कोणाक हाडून गोंयाक भरपाक सोदतात. आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात, पांडुरंग गांवकर, जोयल अफान्सो, सुयश गावणेकार. आनी ह्या विशया वयल्यान सुरवात. जोयल, हें कितें म्हळ्यार कोण बरोबर हातूंत भितर? कारण कंपनी आपल्याला एक बाजू मांडटात, आमकां गोंयकार म्हणून आपली एक बाजू दिसता. So what is a balanced view or a very pragmatic view on this? See, Pramod, to the kind of a reaction which we got from political class or from the general people is that pharmaceutical companies have been made as villains. You know, they have been seen as not preferring locals, not preferring Goans, which is actually not the case. कशें आसा की pharmaceutical company environment or the ecosystem in a pharmaceutical company is completely different from normal other companies. For the simple reason, there is first of all a requirement of a different set of skills. Second, their work structure is completely different to other industries. They work on a 3-shift system, and their work hours, because of the protocol of a pharmaceutical company, the protocol also is completely different in terms of working. So idun bidar पहिली गजाल, like if you see normal jobs of maybe clerical jobs or maybe packers or simple jobs, yes, there will be a lot of Goans who have been taking it. But you go a little further, and if you need those kind of skilled jobs, the pharmaceutical companies are saying that they are not available within Goa. Or Goa is not producing those kind of skilled staff, manpower to fit in those jobs. Number one. Second thing is, because of their shift systems, you know, you have about more than 8 hours of proper working, and plus त्यांचो आनी protocol आसता की sanitisation आनी हें आसता, खूबश्यो गजाली आसता की you cannot just walk in and start working in a company if you, especially if you are working in a QNC quality control system. So the work environment is completely different. It is tough, but the fact that it is not high paying is wrong. You know, if you say that they are not rewarding or they are not paying very, very poorly as made out to be, it is wrong. They are paying good salaries. Pharmaceutical companies are paying good salaries, but तुका खूब मेहनत आसता, खूब एफर्टूय आसता, आणि you need a lot of dedication for that, which sometimes is not available with Goan manpower. हे एक्सप्लेनेशन तुका कन्विन्सिंग दिसता की हातूंत भितर हांवें पयर विजय सरदेसायची इंटरव्यू करतना सुरवातीक तोच प्रश्न विचारिल्लो की आमी गोंयकार म्हणून इमोशनली एकच बाजू पळयतात आनी वेदर ताका दुसरी बाजू आसा, आनी जी दुसरी बाजू आज जोयल सांगता ती तुका पडटा काय कितें? फार्मा गोंयाक जे परफॉर्म करता सेक्टर इंडस्ट्री, तातूंत मायनींग आनी टुरिजमा नंतर जी इंडस्ट्री सस्टेन जाली ती फार्मा. आनी दीस हॅज बीन अ हिस्ट्री. म्हणजे आतांच न्ही, पयलीं तुका वेर्णा आनी कुंडय सुद्दां जर्मन नॉल, तुका गोंयच्यो ज्यो पयलीं फार्मास्युटिकल कंपनी आयिल्ल्यो वेर्णा जावं कुंडय बिंडय, ते मोठ्या प्रमाणांत गोंयकार एम्प्लॉय जातालो पयलीं. आनीक तेन्ना फार्मासी कॉलेज हें इन्स्टिट्यूशन तेन्ना बरेंच स्ट्रॉंग आशिल्लें. आतां हांव नकळो मदीं कितें जालें तें की फार्मासी एज्युकेशनाच्या बाबतींत सुद्दां गोंयांत बरीच धर सोड जाल्या मदीं. फार्मासी कॉलेज बरे पैकी चलतालें पणजेचें तेन्ना, आनी बरे पैकी फार्मासी आनी कॅमिस्ट्री ह्यो 2 स्ट्रिम्स आसात जांकां ते एम्प्लॉय करताले. आनी तिसरी टू सम एक्सटेंट बायोटेक, मरीन जावं बायोटेक जे MSc बी करतात भुरगे. सो ह्यो तिनूय फॅकल्टी युनिवर्सिटीक आसात. पूण इवन युनिवर्सिटीचो स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन जो आसा, मे बी भायल्यो ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी आसा तांच्या स्टँडर्डा कडेन तो हें जावूं शकतात. कारण आतां पयलींच्यो फार्मा इंडस्ट्री गोंयांत आशिल्ल्यो आनी आतां ज्यो MNCs येतात हातूंत बेजिकली जोयल जो सांगता तो फरक आसा की तांचे वर्क स्टँडर्ड्स
इवन तांची फॉर्मुलेशन्स जी आसा वेगळीवेगळी जी भायल्यान येतात आतां तांचे स्टँडर्ड्स तांचे ऑपरेटींग स्टँडर्ड्स क्वालिटी स्टँडर्ड्स हे MNCनी सेट केल्ले आसता. सो त्या स्टँडर्डाक मे बी एज्युकेशन आनी स्किलींग स्टँडर्ड होय बी आसा तो घडये त्या लेवलाक गोंय एक वेळ हें जायनासलें हें अर्धसत्य खरें. पूण दुसरी गजाल तांची HRच्या नजरेन आसा कोणें ना म्हणचें न्ही की भायल्यान जेन्ना तांचे जनरली हे रेक्रुटमेंट जें जाता तांचे HR हेड्स जे आसतात इनचार्ज जे आसतात दे आर नॉट गोवन. सो ते भायर बसून इंटरव्यू घेतना तांची एकदां त्या त्या कंपन्यांची कॉलेजा कडेन टायअप आसता एकदां फॉर रेक्रुटमेंट कॅम्पस रेक्रुटमेंट अथवा भायल्या भायर कॉलेजां कडेन टायअप आसता की आमचे भुरग्यांक तुमी घेवपाचे कारण तेन्नाच जर कॉलेजांक पयसो येवंक शकता स्टुडंट येवंक शकता मोठे मोठे पयशे दिवन कारण एम्प्लॉयबिलिटी आसता तेन्ना. सो ह्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांची तांचे कडेन हें आसता. गोंयच्या फार्मासी कॉलेजीन अथवा फर्मागुडयेर जी आसा त्या कॉलेजींनी अशे लेवलाचें आपलें स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन केलां काय कितें आनी फार्मास्युटिकल कंपन्या कडेन तशे लेवलाचो टायअप केला काय कितें की बाबा तुमकां जो स्टँडर्ड जाय त्या स्टँडर्डाचें एज्युकेशन आमी दिता आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयबिलिटी तुमी थंय दियात. हो अरेंजमेंट ह्या MNC कडेन करपा इतली तांक गोंयच्या फार्मासी कॉलेजी कडेन आसा काय कितें हो दुसरो क्वेश्चन HRचो. आनी तिसरो जो आसा जो हांव सदांच सांगता तो डेमोग्राफिक्साचो की गोंय भायलो भुरगो जो कमी GDPच्या स्टेटींतल्यान येता 1.5 लाख 2 लाख 7 लाख GDPच्या स्टेटींक येता तो 8,000 10,000 15,000 12,000 म्हयनो काडपाक शकता बिकॉज ही इज कमींग फ्रॉम लो GDP. वेरएज गोंयकार हो 7 लाख GDPन जगपी मनीस ताका मिनिमम एज पर करंट GDP 24,000 ते 25,000 स्केल जाय गोंयकाराक. सो तांचे HRचें बील दे आर MNCs आर बेजिकली मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीज. सो थंय कॉस्ट जें आसता थंय सर्विसीस प्लस रॉ मटेरियल आनी HR हे 3 मेजर कॉस्ट आनी चवथें लॉजिस्टिक्स. सो HR बिलींग कमी करपाचे नजरेन तांचो सदांच कल आसता कारण तांकां रॉ मटेरियल आनी लॉजिस्टिक्साचेरय खर्च आसता. सो हो जो आरोप जाता की सवाय मॅनपॉवर हाजे खातीर भायर पळयता हातूंकय तथ्य आसा. हातूंकय तथ्य बरे पैकी आसा. हय पण हे तिनी मुद्दे आयकले जोयलाचे मुद्दे आयकले तुजें मत कितें कारण दोनी मुद्दे आज आमचे मुखार आसात. एक फार्मास्युटिकल कंपन्यांची बाजू आसा आनी एक गोंयकार म्हणून आमकां दिसता की आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळचो ही बाजू आसा. त्याच बरोबर कांय प्रॅक्टिकल मुद्दे आहात की तांचे शिफ्ट तांची काम करपाची पद्दत हातूंत भितर आमचे भुरगे रुळटात काय कितें कबलाती आमच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्साच्यो ह्या कंपन्या बरोबर आसात काय कितें वेर डू यू स्टँड. आमी सगळ्यान म्हणजे चर्चेचो म्हाका सूर असो दिसलो आमचो की गोंयचे उठसूट आमचो एक प्रश्न असो येता की गोंयच्या भुरग्यांचेर बोट दाखोवप गोंयचे भुरगे कामाक कमी पडटा काय कितें अशेंच सांगून हे फार्मास न्ही सगळ्योच इंडस्ट्री पॅकेजींग आसत फूड प्रोसेसींग आसत IT सगळेच जाण ही निमित्त दिवन की गोंयकार उठसूट सुटयो मारतात दांडयो मारतात तांकां लग्नाक वचपाक जाय तांकां बर्थडेक वचपाक जाय तांकां जात्रेक वचपाक जाय तांकां फेस्ताक वचपाक जाय हे सगळीं कारणां दिवन गोंयकार सुटयो मारतात गोंयकार हो सुशेगाद अशी एक चुकीची तेंच्यांनी आमच्या बद्दल गोंयकारा बद्दल हे केल्ली आसा. वेरज गोंयक फाटल्या एक म्हाका दिसता 5-6 म्हयन्या पयलीं एक इंडस्ट्रियल बॉडीच्या एका जबाबदार मनशान पदाधिकाऱ्यान एक स्टेटमेंट केलें की गोंयकारा इतलो प्रामाणीक कामगार तुमकां खंयच मेळचो ना. आनी हांव त्या हेज्या कडेन सहमत कित्याक आसा जाल्यार जर गोंयकार इतले जर सुशेगाद आनी गोंयकार जर कामाक हे करतात काम चुकारपणां करतात जाल्यार जे बोटींचेर बी आसतात आनी जे फॉरेनाक गोंयकार वतात ते कितें ते मेहनत करपाक वचनात थंयसर ते मेहनत करपाकूच वतात. सो गोंयकारांक बरें म्हणपी लोक हांगा आसा इंडस्ट्रीन पूण गोंयकारा कडेन दुर्लक्ष करून सवय सुयश म्हणटा तसो सवाय भितर जर कितें हाडून एक 8-10 हजाराच्या पगारान शेजाऱ्याच्या राज्यांतल्यान लोक हाडून तांकां बसी दिवपा खातीर तांकां रावपाची वेवस्था करपाची तयारी ह्या लोकांची आसता. पूण गोंयच्या भुरग्याक 15,000-20,000 पगार दिवपाक जायना हेंच्या कडेन. वेरेज गोंयची सगळ्यो फॅसिलिटी हे लोक घेतात हांकां जमीन सवाय जाय हांकां लायट जाय हांकां उदक जाय सगळे सबसिडी जाय हांकां गोंयच्या कुस्ताचेर हांकां सगळें जाय पूण जेन्ना जॉब दिवपाचो वेळ येता पळय तेन्ना हे लोक गोंयकारांक फाटीं काडटात HR बिल पळयतात आनी HR बील पळयतात आनी भायले लोक काडटात. हे सामकें चुकीचें आनी हेका जबाबदार आमचो सरकारूय आसा. कित्या खातीर जाल्यार म्हाका याद आसा 2022 बाबूस मनशरातान एक स्टेटमेंट केल्लें की गोंयच्या इंडस्ट्रीनी गोंयकार कितले आनी भायले कितले आसात ताचो एक आपूण स्टॅटिस्टीक तयार करता म्हणून ते सुरू जाले आनी जवळ जवळ 2,000 कंपन्यांचे त्यांनी ऑडिट केले बीन आनी ते अजून चालू आसा 22 गजाली अजून चालू आसा.
जवळ जवळ 50.90% लोक हे भायले आसात गोंयांत. आसचे काम करपाक कोणाक येना. आनी गोंयकार जे आहात ते 49 म्हणजे 49.10% जे आसात ते गोंयकार आसात. सो हे कित्या खातीर येता जालें अशें जाल्यार लास्टाक हेच कंपन्यांक सगळ्यो फॅसिलिटी गोंयच्यो जाय पूण गोंयकार नाका. गोंयकारा बद्दल हांकां एलर्जी आसा आनी हांकां जर वटणीर हाडटलो न्ही प्रमोद जाल्यार एक कायदो करपाची गरज आसा. जे IPPB जी आमी म्हणटा ही सगळीं फकाणां ही हांच्यांनी स्ट्रिक्टली धरपाक जाय. तूं आयज आमी फक्त फार्माचेर उलयले, तूं सगळ्यो इंडस्ट्री युनीट काड. इतलेंच न्ही, हॉस्पिटॅलिटी आनी कॅसिनो इंडस्ट्री काड. हांच्या भितर सुद्दां मिझोराम, नागालँड, मणिपूर हांगा वेस्ट बंगाल हांगाच्यान लोक येवपाक लागल्या. पूण ते गोंयकारांक कितें स्विपर पॅकिंग करपाक गोंयकार, स्विपर गोंयकार, ड्रायव्हर गोंयकार, ही कामां गोंयकारांक दिवपाक लागले लोक. सो म्हाका दिसता हो गोंयकारांचेर जो अन्याय जावपाक लागला हाचेर सरकारान खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय. सरकारान एक पॉलिसी ठरोवपाक जाय, एक कायदो करपाक जाय. बाकीच्या राज्यांनी जशें केलां हेजें, जशें हरियाणा म्हाका तेलंगणान बीन जसो फुडाकार घेतलो, आंध्र प्रदेशान बीन तशें गोंयांत जावपाची गरज आसा. ना जाल्यार गोंयकार भुरग्यांक आमचे जे सावासी 1,25,000 लोक जे लेबर डिपार्टमेंटान रजिस्टर आसात काम जाय म्हणून, त्यांचो हेंच्याकडे कसलोच तपशील ना की कोण कसलो शिकला तो, म्हणजे कसले हेतून शिकलेलो जाता. बाबा कंपनीचे रिक्वायरमेंट कितें, आमचे कडेन जे 1.25 लाख लोक जे भुरगे रजिस्टर आसात तेंचें शिक्षण कितें, ताका कसले कसले पात्रतांचे आसा, ही कसलीच हेच्या कडेन सरकारा कडेन ना. ही सरकारची मेजर फेल्युअर. So on this point, Joel, has the system failed industry? Industry has failed the system, or industry has failed Goans, or system has also failed Goans? Partly I'll agree with Pandurang, to the fact that the system has failed, because when we are talking about skilling and upskilling, last time for the last 2 years we are doing job melas. Shyamu Prasad Mukherjee आम्ही job melas केले, and we said that so and so 5,000 jobs will be created. Okay, when you see the end result, 100 odd jobs were actually been this thing. What is going wrong when you are projecting a figure of around 5,000 jobs? Why is it the figure so low of 100 jobs? 100 people have been offered, 100 candidates have been offered jobs in Goa. That means something is seriously wrong. I mean, either the industry is not getting the kind of a manpower. Ee gazal thinga fit जावची ना की the industry will not reject an application saying that okay fine, we can't afford to pay him that salary. That salary is not the question here. That means they are not getting the resource which they are looking out for. In 5,000 vacancies, इंदुले भितर 100 तांकां fit जाले म्हणल्यार तूं see the disparity there. So much of a difference there. That means our skilling is something failing there. Every time if you are saying that industry is not paying Goans according to their standard of living, मातसो तेजेर हें आसा कित्याक see yesterday only the pharmaceutical industries have reacted saying that whenever there are jobs outside Goa also we invite Goans. If that is the case, if they want to shun Goans, why would they even engage Goans? And for that matter, there are thousands of Goans already engaged in the pharma industry. Correct. And even at the top level, QNC sold, तेच्या वयरूच managerial positions are held by Goans. So there is that myth where Goans have been shunned is completely misplaced. What is required, no doubt, is maybe streamline systems and see how it will be, bridge the gap and see where the middle ground can be achieved. Work environment, okay, salary though defined by the pharmaceutical industries. There is no something like a Goan getting a different salary and an outsider getting a different salary. It doesn't happen like that. We need to find out why and where Goan can fit into the pharma industry. एक गजाल पयर हांव ती उलयतना विशय आयलो ते म्हळ्यार तुमी जर एडवर्टायजीस भायर काडटात, इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तुम्ही जर एडवर्टायजीस भायर करतात, गोंयची भुरग्यांक कळटलें कशें जॉब आहा म्हणून. Absolutely correct. But हो आर्ग्युमेंट आयलो. But how do we stop them from advertising outside? No, that is point 2. Point 1 is why are you advertising outside without advertising in Goa? Okay, you advertise outside, you also advertise in Goa. Because they are sure that they are not getting this resource here. Tomorrow, suppose you want some kind of an engineer who wants to work in your company. You've tried in the past, you failed in the past, you know that you are not getting it here. So you are free to try it maybe in other metros like Delhi, Bangalore, and anywhere. You can't hold them saying, अरे तूं बँगलोर कित्याक गेलो रे एडवर्टिजमेंट घालून. सो हांगाच करून घेवपाचें आनी तुका मेळना म्हणून हिंगाच रावपाचें तेणी, अशें जायना न्हू तें. पूण अशें आमी केन्ना पळोवंक येना की हांगा एड केला त्या लोकांनी आनी तांकां मनीस मेळोंक ना. अशें जालां केन्ना तरी आमकां No, that they have to answer. घायला अशें केन्ना अशें जावपूच पर्पजली वयता गोंया. हो इश्यू येता तो पांडे म्हणटा ते पर्पजलीच वतात. तूं भायर करता एड कर, यू नीड अ बेटर रिसोर्स, यू हॅव बिगर पूल टू चूज, बिकॉज यू आर अ प्रायव्हेट कंपनी, यू नीड द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल टू कम टू यू. फायन. If you are advertising outside, also advertise in Goa.
त्या दिसाचो आर्ग्युमेंट कितें आयलो की गोंयकाराक भुरग्यांक जर कळत ना अमकी कडेन जॉब आहा म्हणून तो वतलो कसो थंय इंटरव्यूवाक हो आर्ग्युमेंट पडटा तुका हातूंत तथ्य आसा पूण एक्चुअली न्ही हांचे फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे एक एकदां आतां ही PLI स्कीम बी काडली सरकारान ताजे नंतर सो PLI स्किमीचो बेनिफीट घेवपा खातीर इवन आमी गोंयांक SEZाच्या वेळार सुद्दां त्यो गजाली पळयल्ल्यो इवन IPPच्या वेळार सुद्दां आमी त्यो पळयतात नॉट जस्ट PLI सरकार जेन्ना अश्यो कितें कितें स्किमी काडटा पळय हे खुबशे प्लांट्स आपली एके कडलीं ऑपरेशन्स बंद करतात आनी दुसरे कडेन ऑपरेशन सुरू करतात तांकां नवो प्लांट घालून किंवा कोणाचो तरी एक्झिस्टींग प्लांटाचें आपल्याच प्लांटाचें एक्सपान्शन करून हें करून तो कॉस्ट बेर करप सुद्दां परवडटा जर त्या स्किमीचेर तांकां सुट्टा आसत जाल्यार सो अशे वेळार एक एकदां ते आपली थंय दुसरे कडली मॅनपावर त्या प्लांटार शिफ्ट करतात सो घडये धर एखादी XYZ कंपनी आमकां दिसताली ती गोंयांक नवी प्लांट घालता पूण घडये तांणी खंय तरी ज्या सरकाराचे स्किमी दिवन 5 वर्सांचो हाजो पिरियड सोंपलो हनीमून पिरियड सोंपला तें टॅक्स थंय तें बंद करतात गोंयांकय घडलां अशें गोंयांत जेन्ना पावर सबसिडी काडिल्ली 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां सबसिडी खाल्यो बंद केले गेले 5 वर्सां सबसिडी घेवन हे सगळे अशें करून भोंवतात आपले कॉस्ट कटींग करपा खातीर खंयचे ते आनी सरळ त्या थंयचो स्टाफ हांगा ट्रान्सफर करतात मेजर आतां फक्त मॅनेजरियल आनी ऑपरेशन्स जो मॅनेज करपाचे आसता थंय घडये स्कॅलेटल स्टाफ ते भायलो असो करून घेता आसतले किंवा भायल्या कंपिटिटर कंपन्याक फोडपा खातीर तुमचो स्टाफ घेता आसतले जे कंपिटिटर घडये हांगा आसचे ना सो अशी वेगवेगळी ऑप्शन्स आसूं शकतात जाका लागून ते तो भायलो स्टाफ घेतात पुणून मेजरली म्हाका हें गणीत हातूंक HRाचो भायलो मनीस हे इंडस्ट्रीन सुद्दां म्हाका एक दोग इंडस्ट्रीचे गोंयच्या असोसिएशनाच्या मनशांनी उलोवन दाखयलां द बेजीक फॉल्ट इज वीथ द HR रेक्रूट जे रेक्रूट करतात भायले मनीस तांची कॉलेजां कडेन तांची कंपन्यां कडेन तांच्या प्रचंड प्रमाणात यू कॅन से सेटिंग्स आसतात आनी ते मनीस भरतात अक्षरशः आपापले मनीस हाडून ते थंय भरतात एक एकदां कॉम्पिटिटराचे फोडटात एक एकदां आपलो प्लांट गुटलावन हाडटात हे गोंयांक हातूंतलें कांय खबर आसना पूण सरकारान हे चॅक्स एंड बॅलन्सीस हांगा घालूंक घालपाक जाय जे पांढरंग हांगा घालूंक जाय की हांगा हे चॅक्स एंड बॅलन्सीस वेवस्थेन घालपाक जाय सो दॅट ही जी सो कॉल्ड सेटिंग्स असतात त्या सेटिंग्साचो फटको गोंयकाराक बसपाक जायना दुसरो विशय जो इंट्रस्टींग विशय तो म्हळ्यार खूब गोंयकार आज उलोवपाक लागल्यात की पावर डिपार्टमेंट येवन घरा कडेन घाल्ल्या इन्वर्टरांची ऑडिट करतले म्हणून विशय आयलो जेन्ना एक इन्वर्टराची पावर रिवर्स वचून जेन्ना एका लायनमॅनाचे निधन जालें तेन्ना आनी अकस्मात मागीर ही सगळी कारवाई सुरू जाली पण कितें प्रकरण आनीक आतां सामान्य गोंयकार जाणें इतलीं वर्सां लायटीचो आपा लिपा चालू आसा आज येता फाल्यां वता म्हाका एकट्यान बरो मेसेज घालो आपल्या म्हणपाक लागलो इन्वर्टर डिस्कनेक्ट करपाक प्रॉब्लेम ना फुडल्या आठवड्याक पावस येतलो तेन्ना लायट वचची ना हाची पावर डिपार्टमेंटान गॅरंटी दिवची म्हणून जाल्यार म्हणपाक आपूण डिस्कनेक्ट करता मागीर तुमगे सगळी सुपस्कर पुराय करता रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान म्हणपाक लागलो आपूण सर्टिफिकेट हाडटा मागीर रिइन्स्टॉल करता सगळें करता पूण आपल्या म्हणपाक लागलो एक हमी दिवची पडटली की फुडल्या आठवड्याक जेन्ना पावस येतलो तेन्ना आपल्या लायट वचपाक जायना सो हे प्रकरण कितें तशें ना तें म्हणून विचारलें तुका सांग म्हणून हांव सामान्य गोंयकाराचे विशय लायनमॅन वायरमॅन जे आसात तांचो जीव तितलोच म्हत्वाचो एक्झॅक्टली सो हांव सामान्य गोंयकाराचो प्रश्न कित्याक मांडटा कारण लोकांक दिसता की अरे आपली घरा येवन कोण तरी अकस्मात ऑडिट करतलो सो वॉट इज दीस इशू स्टिफन न्ही चीफ इंजिनियर जो आहा स्टिफन त्यांनी सांगलेलें की बिचोली जी घटना घडली ती रिवर्स पावर आयिल्ल्या कारणान जाली सो म्हाका तेन्नाच सगळ्यांक अशें दिसलें की बाबा तशें जर आसात जाल्यार ही म्हणजे अशें म्हणजे केन्नाय घडटा ती डेली घडना ही गजाल ही पयली फावट गोंयांत जाल्ली गजाल सो तेज्या उपरांत असो एक प्रश्न आयलो की सगळे इन्वर्टर जे आसात ते पावर डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर आसपाक जाय किंवा जो कोण विकतलो ताणें तें इन्फॉर्म करपाक जाय जेन्ना पावर शटडावन करतले त्या भागान कितें दुरुस्ती काम करतले तेन्ना त्या भागांतले इन्वर्टर जे कोण वापरतात तांकां अलर्ट करपाक जाय की तुमी आनीक तेच स्टार्ट करूं नाका म्हणून सो हो जो प्रोसिजर आहा न्ही सो म्हाका सगळी जावपाकूय जाय
सेफ्टीच्या नजरेन हे जावपाक जाय ना जाल्यार विनाकारण म्हणजे कोणा तरी भलत्या चुकी खातीर Correct. जशें बिचोलेन खंयच्या एका जिमाची एका हेजी सुरू आशिल्ली युनिटाची पावर सुरू आशिल्ली इन्वर्टर आनी ताचो हे एका जीव गेलो न्ही एका वायरमॅनाचो सो हे जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता की रजिस्ट्रेशन आनी ताचें जो ऑडिट जावप एक अत्यंत गरजेचें आसा अशें दिसता तातूंत आनी दुबाव ना कारण कोणाचोच ना कारण पॉवर डिपार्टमेंटात कितें म्हणटा आमी लोकांक सांगले रजिस्टर करात लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो थंड आसा की आतां आमीच ऑडिट करता म्हणून म्हणजे लोकांकय खबर नासलें न्ही, कशें त्याच जावं खातीर शकता आज म्हणून. म्हळ्यार ह्या रावंड टेबलाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळू दी सुयश की हें नक्की कितें आनी आपणें कितें करपाचें. सो हो जो प्रश्न आहा की वॉट इज दीस थिंग नाव एक सामान्य गोंयकारान आज कितें करपाचें. ह्या पावर हो इतलो गुंतागुंतीचो विशय जाणा हातूंत 2-3 गजाली आहा मोठ्यो म्हणजे ह्या गजाली कडेन आतां सडन 2-3 हे लायनमनाचे किंवा लायन हेल्पराची मर्णां जालीं सरकार जागो जालो ही दुसरी गजाल पूण हाजे पयलीं जी मर्णां जाल्यांत आमी ऑब्जर्व केलां आसतलें खूब कडेन लायन हेल्पर्स वयर गेल्ले कडेन सोंपल्यात रिवर्स करंट आनी तेन्ना केजी कश्यो आयल्यो हांगाच न्ही एकदां पेडण्यां जाला आनी खंय जाला आमी तो लायन बंद करून वयर गेल्लो कोणें तरी केन्ना लायट चालू केली आनी तो पडलो. हातूंत 2 गजाली आहा लायनमन आसतना लायन हेल्पर वयर कित्याक चडटा लायन हेल्परान सकयल रावप लायनमॅनान वयर रावप उलटें कित्याक जाता म्हणजे तुमी सरकारी जे जॉब भरतात ते भरतना कोणा भरतात कशें भरतात तांचें स्किलींग पळयतात कोणाचें इन्फ्लुयन्स पळयतात की लायन हेल्पर वयर चडटात कसो लायनमॅन सकयल रावन एक गजाल हो इशू आमी हाजे पयलीं न्यूजांनी काडिल्लो. दुसरी गजाल लायनीचेर कोण तरी गेल्लो आसतना कोण तरी लायन ऑन करता लायन ऑन करप ही ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान एक तर फ्यूज गेल्लो आसूं जाय जाल्यार कोण तरी तो फ्यूज घालूंक जाय जाल्यार ती ऑन जातली ट्रीप जाल्लो आसल्यार कोण तरी ट्रान्सफॉर्मर हें काडूंक जाय जाल्यार ती ट्रीप पूण अश्यो गेजी नाशिल्ल्यो सरकार त्या गजालींनी गेलो ना भितर आनी आमी ते दीस हें सुद्दां गजाल जी आसा आमी प्रुडंटाक ते दीस आमी ही न्यूज आयली तेन्ना वी एक्सप्रेस बाबा अशें डेस्कार अशें जावूं शकता फायंड आवट करात प्रुडंटाक आमी तेन्ना हें केलें आनीक त्या इंजिनियराक फोन केलो बाबा रिवर्स करंट हो जेन सेटांतल्यान अथवा UPS हातूंतल्या इन्वर्टरांतल्यान वचूंक शकता अशी केस जाल्या काय कितें आनी तातूंतल्यान मागीर कन्फर्मेशन आयलें दुसरे दीस. हो पॉयंट जर आमकां सुचूं शकता बाबा फाटलीं मर्णां तुमी कॅज्युअली कित्याक घेतलीं खंयच्यान ती पावर ऑन जाल्ल्यान तो पेडणेचो मनीस हाजे पयलीं सोंपिल्लो किंवा दारगळे सोंपिल्लो तो कित्याक सोंपिल्लो हें इन्वेस्टिगेशन जर केल्लें बिचोलचो सोंपचो नाशिल्लो. ह्यो गजाली आतांच घडूं ना. जेन्नाच्यान 2G आनी तें कोल स्कॅम जालें तेन्नाच्यान कोल प्रोडक्शन इंडियेक बंद जालें मायन लिजींग बंद जालें कोलाचें तेन्नाच्यान भारतभर पावर क्रायसीस तयार जाल्यो आनी हो बूम जो आयला अक्रॉस नेशन आसा इन्वर्टर आनी जेनसेट घालपाचो गोंयची इंडस्ट्री सुद्दां जेनसेट घालूनच जगता फक्त लोक न्ही. सो लोकांनी तोडून सरकारा आनी सरकाराकय पडून वचूं ना तुमी इन्वर्टर बसयता तुमच्या खर्चान सरकार आपलो सुशेगाद आहा तोय आपलो सुशेगाद आसा घरा कडेन लायट मेळटा म्हणून पूण प्रॉपरली बाबा तो बसयतना 2 गजाली आसा थंय हाय सर्ज येवन किंवा कितेंय शॉर्ट सर्कीट जावन जेन्ना घरांतली लायट वता तेन्ना MCB ट्रीप जाता. ट्रीप जावप म्हणजे तो ओपन जालो. असले वेळार जर इन्वर्टर ऑन जायत तो पावर रिवर्स दिवचो ना बिकॉज इट इज ओपन. पूण जेन्ना शॉर्ट सर्कीट नासता किंवा कांय नासतना भायल्यान लायट वता सर्कीट ओपन आसता ताका थंय रिले घालून आयसोलेशन केलां काय कितें रिवर्स कारण जेन्ना घरांतली लायट वता तेन्ना पावर जनरेट कोण करता इन्वर्टराची बॅटरी इज अ रिवर्स पावर सोर्स जंयच्यान तो घेता थंय तो पावर दिता थंय जर रिले आयसोलेशन नासलें तो रिवर्स फ्लो पावर दितलो. सो हें सादें गणीत हें सरकारान अजून मेरेन केन्ना पळोवना आतां हांचे तकले आयलां पूण ती प्रकरण इतलें हाता भायर गेलां कारण प्रत्येक घराक ऑलमोस्ट 70-80% घरांनी जो जो APLाक आसा जो मनीस APLाक आसा
ताज्या घरां इन्वर्टर हें सरकाराच्या हाता भायर गेलां. सो हें जॉयल गोंयकारांनी करप कितें आतां ह्या 70-80% लोकांचो प्रश्न आहा हो की आमी आतां करप कितें आमकां हें खबर नाशिल्लें आनी आज अकस्मात म्हणटा की आमी इन्स्पेक्शन करतले पिनलायज करतले हें जेन्ना जाता तेन्ना आमी करप कितें हो गोंयकारांचो प्रश्न आहा. There are three aspects. See, Right. Pramod. One is inverter is completely become a necessity now. कित्याक पावर तुका कन्सिस्टन्सी मेळत ना 24/7 पावर सोड अनइंटरप्टेड पावर सोड. सो लोकांनी अशें चिंतलां की एटलिस्ट टू सेव देमसेल्फ एटलिस्ट इन दी समर हीट नाव आतां विदाउट Fan तरी चालू सो पॉयंट नंबर वन इन्वर्टर मोस्ट ऑफ द फॅमिलीज आर रिलायिंग ऑन इन्वर्टर्स. सेकंडली the electricity department is not at all serious with this case. I will tell you because this is not the first case. Current reverse marop आणि shock हाचे पयलीं जाला. खूप पाटी जाला. आमचें कितें आसा प्रमोद कोणूय मेलो की ना रोखडेच आमी मागीर जागे आता आनी अशें करया तशें करया म्हणटा पयर फाटी ते स्टोन क्वेरीन बुडले Correct. फेन्सिंग करया गेल्या वर्साक आमी फेन्सिंग करूंक चालू हय, जाल्ले हय, हय. अजून जावंक ना. आमी लास्ट इयर रिपोर्टिंग करून डिस्कशन सुद्दां केल्लें अजून जावंक ना. आतां तो बिचोली मेलो सो तेजे फाटल्यान आतां रिवर्स फ्लो ऑफ करंट इन्वर्टरांचेर आयलें. कशें आतां ज्युनियर इंजिनियर इज सपोज टू मेक सरप्रायज इन्स्पेक्शन एंड सी टू युअर इन्वर्टर वेदर देर इज सम प्रोटोकॉल वीच इज फॉलोड. हें कितें वॉट इज दीस वाय इज युअर डिपार्टमेंट नॉट एन्श्युअरिंग वेदर इन्वर्टर इज देर फिटेड विथ इन द प्रोटोकॉल. तुम्ही लोड टेस्टिंग करता तुम्ही लोड चेकिंग करता तुम्ही कनेक्शन दिवंक येता तुमचो मिटर रिडर येता बिल दिवपाक एवरी मंथ येता. you can very well check that. Yeah. Check everything whether or ask them whether you have an inverter and report it back to the department. Correct. And ensure that तुमकां हें करपाची हेंच ना इंटेंटूच ना तुमी बेश्टे ते करता जेन्ना एवरी मंथ मनीस तुगेलो बिल दिवपा येता ताकाच तुम्ही पळोवपा लावन तुगेलो डेटा कलेक्ट करपाक शकता. नाव कमिंग बॅक टू सुयशीज पॉयंट तर हो लायन हेल्पर कसो चडलो लायनमॅन कित्याक चडोना म्हणटा. I have spoken to JAs themselves. They are saying we are awfully short of manpower. Itlo short as a manpower. Actually, if you see, whenever a person goes overhead, there has to be a supervising JE present there. Yeah. But when a JE is holding charge of 2-3 places, how is it possible for him to go across all the places and ensure that? And if he is going to do that, then people will have to be in the dark for a considerable period of time. जावचेच ना practically. So, ह्यो सगळे गजाली मुखार नो दवरून बट हो प्रश्न आहा की लास्ट प्रश्न पांडुरंग बाब बिफोर आय कंक्लूड इज लोकांचो आनी एक प्रश्न आसा की तुमी परत तातूंत भितर सांगतात की फक्त गव्हर्मेंट हे कॉन्ट्रॅक्टर तुमी सर्टिफिकेट हाडा म्हणून तुमचो इन्वर्टर सारको आहा म्हणून. ते म्हणटात प्रॉपर प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराची सर्टिफिकेट कित्याक चलना प्रत्येकान खंयचे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरा सोदपा धांवपाचें हो लोकांचो दुसरो प्रश्न आहा. सो हाव आर यू वॉट आर यू सजेस्टिंग टू द डिपार्टमेंट रायट नाव. जॉयलान एक सजेशन दिलें तुमचो मनीस येता तेन्नाच पळयात आनी आमकां सांगात. ते सजेशन बेस्ट कारण दर म्हयन्याक बील दिवपा खातीर तुमचो मनीस येता मिटर चॅक करता पळय ताणेंच ते इन्वर्टर तुज्या घरान आसा काय ना हे चॅक करपाचें सादें आनी तुका एक्स्ट्रा आनी मनीस मॅनपावर घालपाची गरज ना लोकांकूय कामाक लावपाची गरज ना. हो बेस्ट ऑप्शन हेणें दिला जयलन. पण मागीर तो सारको आसा काय ना हें कशें कळटलें. जेन्युइन हांव गोंयकारांचे प्रश्न विचारता पळय सामके गोंयकारांचो जेन्युइन प्रश्न की आतां तो मिटर रिडर येवन पळयलें तुजेर इन्वर्टर आसा आतां तो सारको आसा काय ना हें कशें कळपाचें. काय म्हाका गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरा म्हऱ्या वचूनच सर्टिफिकेट हाडपा हांव प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान हाडपाक शकना. मोदी केन्नाय म्हणटा खंयच्याय समस्येक खंय पॉझिटीव पळोवचें. हय त्याच खातीर आयला तुजी मनांत आमी मातशें कितें positive करता सांग आमकां. खंयचीय समस्या म्हणली की ती समस्या थंयच उरता आनी थंयच्यातलें एक एकदां जोडपाची नवी वेवस्था सुरू जाता. आमी मिडियम आमी मिडियम म्हणून कितें करता लोकांचे इश्यू रेज करतात थोडे बाबडे त्या इश्यूनी आपली कमाई सोदीत असतात. सो सरकार जर हे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरच म्हणून जर कंपल्शन करता आसत सरकाराचो इंटेंट आय कॅन से क्लियरली प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे दिशेन ना. जाणें हें सुत्र सोडलं त्या मनशाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे दिशेन ना. तुमकां जेन्युइनली सॉल्व करूं जाय सरळ मिटर रजिस्टर करा मिटर रिडरांक कामां लाया जाय जाल्यार प्रायवेट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा प्रायवेट आसूं प्रायवेट आसूं एम्पॅनल्ड केल्ले आसा तांकां सांगा वचोन आनी लोकांक तांचे म्हऱ्या वचून चॅक करून घेवं दी आनी सरकारी हाजें जंजाळ तयार करप हें जर कितें फाटी फुडें आसा करेक्ट करून घेवं दी. जेन्ना तुमी सांगतात की ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरा म्हऱ्या वचून तुमी चॅक करून घेया म्हणून तेन्ना मागीर पांडुरंग बाब प्रश्न उप्रासतात न्ही. बरोबर हांव इतल्याचेर थांबतां
आयचे आमचो प्रोग्राम हांवें सांगिल्लें की आमी राजकारणाचेर उलोवचे नात, आमी राजकारणाचेर उलयले नात, लोकांच्या विशयांचेर उलयले आनी अशे विशय जे तुमकां आमकां सगळ्याक लागतात ते. सो तातूंतल्यान जाणें बोध घेवपाक जाय ताणें घेवचो आनी कठीण प्रश्न न्ही हे, सोंपी प्रश्नाची सोंपी सोल्युशन्स आसात जी आयच्या ह्या रावंड टेबलाचेर आमी सजेस्ट केल्या ती घेवची आनी मुखार वचचें इतलेंच मागता आनी थांबता. फुडली रावंड टेबल परत पावर पॅक्ट आसतलें. सो मंगळाराक रिजल्ट आसा, बुधवाराक आमचें रावंड टेबल जातलें. तेन्ना कितें आसतली परिस्थिती ही आमकां कोणाक खबर ना. म्हणून हांव आज कोणाकच हांगा कांय स्पेक्युलेशन बी करपा लायना आनी इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.